नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही येलेले आसा म्हापशान. तुम्ही पळयला आमच्या वांगडा आसा सध्या शुभांगी वांयगणकर हे एक चेअरपर्सन जावन आसा म्हापशेची. मॅडम नमस्कार तुमकां. नमस्कार. मॅडम म्हाका सांगा की आयज म्हापशान पळयत जाल्यार उदरगतीचो विशय तो येयलेलो आसा. सो हाचेर तुमचें मत कितें आसा की जे पेंडींग प्रोजेक्ट जाले जशे आमच्या म्हापशेचे आमदार जे आसा तेंच्यांनी फॉलोअप केले सो तुम्ही ह्या प्रोजेक्टांचेर व जे पेंडींग जे काही समस्या जी म्हापशेकारांची आसा मार्केटा बद्दल म्हणा पार्किंगा बद्दल म्हणा सो हाचेर तुमी कितें फॉलोअप करतले इन फ्युचर? आमकां फक्त 7 म्हयने जाल्ले आसा. आमचे हे नवे कावन्सिलर येयल्याक 7 म्हयने जाल्ले आसा आनी 7 म्हयन्यान आमी खुबश्यो गजाली जे आतां उलयता नगरसेवक माजी नगराध्यक्ष उलयता हे तेंच्यांनी सुरू केल्ले आनी तेंच्यांनी तेंच्या हातीन जाल्ल्यो त्यो गजाली आमी फुडें व्हरतात. हे फुडें व्हरतना आमी जो गार्बेजचो विशय मोठ्या प्रमाणान आसा ते आमी आउटसोर्सिंग केल्लो आसा वॉर्ड नंबर 1 ते 10 पर्यंत. म्हणजे ते आमी व्हडलो विशय म्हणजे म्हापशाचो अर्दो विशय तरी आमी तो फिटयल्लो आसा. तशेंच जे ग्रांट्स आमचे आसा न्ही तो ग्रांट्स आमकां गेली 4 वर्सां मेळूंक नासलेलो. गव्हर्मेंट ग्रांट्स आसता तो म्हणजे पर वॉर्डाक 15 लॅक्स येता. तो ग्रांट्स आमी ऑलरेडी आमकां मेळ्ळो. फक्त आतां कोड लागला म्हणून आमचें उरलं ते चालू आसतलें. आनी जी पयलीं पेंडींग कामां आसलीं ती बी सगळी कंप्लीट जाल्या. जी रोड बी आसले पळय ते तुमी पळयतात ते कंप्लीट जाल्या. आनी प्रकल्प म्हणजे न्ही जाल्यार आसा म्हापशान जायत्यो गजाली आसा करपाक त्यो आमी आतां हातीन घेतले आनी घेतलेल्यो आमी. आमकां चड टेप मेळूंक ना आनी जोसवा करता आमकां फॉलो करता त्या प्रमाणे आमी 12 कावन्सिलर प्लस जे आमच्या बरोबर ना ते बी म्युनिसिपालिटीच्या कामांक सगळे आमी बरोबर आसा. आनी हे सगळ्यांक घेवन आमी फुडें जे हे आसा डेव्हलपमेंट म्हापशाचो जो विशय आसा ते आमी 19 जाण कावन्सिलर घेवन फुडें वयतले. काही जे कावन्सिलर जे आसा त्यांची नाराजगी तुमचेर आसा त्याचेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता? नाराजगी म्हणजे खंयच्या विशयाचेर? कसले जे विशय जे म्हापशेच्या उदरगती बद्दल म्हणा आनी कितें प्रोजेक्टा बद्दल कितें म्हापशेचें कितें करूंक जाय या त्यांच्या वॉर्डान जी कामां जायना पण ताचे बद्दलचे काही नाराजगी आसा कावन्सिलरांची त्याचेर तुमी कितें म्हणटले? वॉर्डान कामां जायना अशें म्हणूं शकना. जी गजाल कोणें करूंक नासली ती हांवें चालू केली. वॉर्डान 4 मनीस आमी दिल्या, स्विपर 2 जाण आनी वर्कर 2 जाण. म्हणजे धाकटी कामां जी नाला लीप करपाक जाय कोणाचे म्हणजे रस्त्यार सान मारूंक जाय लीप दवरपाचें हें काम आमी वॉर्डान प्रत्येकाक दिल्लें आसा निवडून येयल्या नंतर. आनी थोडे नालाचे आसा ते तुमी आतां हे देवूळ घटनेश्वर देवूळ पळयता तेचो प्लॅटफॉर्म केल्लो आसा. तो व्हडलो नाला तेजे कुशीक कॉम्प्लेक्स आसा तो नाला केल्लो आसा बरें. म्हणजे जे सगळें उदक घरांनी वयतालें तो बांदला. म्हणजे रिपेरींग कितें बारीक आसा ते हे 5 म्हयन्यान आमी कितें करूं शकता. आनी बारीक गजाली आसा त्यो केल्योच आसा. जे गटार चॉकअप जाला खंयच्या एका वाड्यान जाल्यार ते काडलेलो आसा आनी चालूच आसा आमचें काम. वर्कर आमी दिल्ले आसा. तरी पण मॅडम जे सगळे जाण तोच प्रश्न म्हणटात की म्हापशान इतली वर्सां कितें जालां डेव्हलपमेंट खंय दिसता आमकां अजून डेव्हलपमेंट दिसना. 5 वर्सां जाली जे म्हापशे मामलेदाराच्या फुडल्यान जे फीश मार्केट आसा ते इनॉग्रेशन करून ते तशेंच पेंडींग आसा तेजें कामूय तशेंच ठप जाल्लें आसा. सो हाचेर कितें म्हणटा तुमी? फीश मार्केट हे म्हाज्या काळांतलें न्ही. आतां त्या वेळार जे सुधीर म्हण रायन म्हण हे सगळे बरोबर आसले त्या वेळार आनी तेंच्या काळांतलो तो मार्केट. पूण ते कितें म्हणटा हो लीप करूंक ना हेका मेंटेनन्स ना. हांवें म्हाका दिसता 5 म्हयन्यांक 3 फावटी साफ केल्लो आसा फीश मार्केट आनी वेजिटेबल मार्केट. जे फॅन बी आसा पळय ते बी हांवें केल्ले आसा. जेन्ना कोरोनाच्या वेळार ते बंद आसलेले आनी आमकां कोरोनाच्या म्हणजे SOP सोंपल्यान चालू करपाचो जेन्ना आदेश येयलो तेन्ना आमी परत एक फावटी ते सगळे लीप करून घेतलो. फॅन हे इलेक्ट्रीक न्ही ते कितले केलेले परत मोडटा. म्हणजे तशें न्ही की आमी कांयच करिना म्हणून. आनी आमची कामां बारीक सारीक जी करपाक जाय ती चालूच आसा. सो म्हापशान आनी जी कामां जावपाची आसा इन फ्युचर ही कामां सगळी कंप्लीट जातली जावंक जाय. हे केन्ना जाता सरकार स्थिर आनी बरें मेळटा. आनी तुमी पळयलां की भारतीय जनता पार्टी आख्ख्या म्हापशा हायवे म्हण व्हडले पूल म्हण व्हडले प्रकल्प जाल्यात ना म्हटल्यार ह्याच काळान डेव्हलपमेंट हे मेन जाल्लें आसा.
हे कोणेच नाकारचें न्ही. पर्रीकाराच्या टायमार ते आज पर्यंत जे पर्रीकारान पांयंडी घालून दिल्या डेव्हलपमेंटाची ते आज पर्यंत सगळी कडेन चालू आसा. तुमी पळयता आख्खे भारतभर म्हणटा तशें डेव्हलपमेंटाचो विशय ना अशें नाच. आतां कशें जाता काही गजाली तितल्या काळान तितल्यो जायना जाल्यार त्यो आमी व्हरूंक जाय. आमी इलेक्टेड आतां मेंबर आमी फाटल्यान पळोवंक जायना तेणें कितें केलें हांवें कितें केलें हें न धरता आमी कितें करतलीं. हो जर एकवटान आमी येता न्ही आतां म्हाज्या मनान आमचें हें बी करपाचें आसा. आमचो नॅशनल थिएटर आमचे जे म्हापशाचे थिएटर आसा ते बी आमकां करपाक आसा. जे रायनान म्हटलें तें हांवें रायनाथ कडेन म्हटलेलें की हो एक विशय तूं हातीन घे. हो थिएटराचो विशय आसा पळय तूं हातीन घे. हे रायनाक हांवें सांगलें. काल तेंच्यांनी तो विशय वयर काडलो. हय पूण होय बी आमकां एक चालीक लावंक जाय करपाक जाय. उलोवपान कांय हें ना. प्रत्येकान फुडें सरूंक जाय. आनी आमचे 19 कावन्सिलर बऱ्यापैकी आसा एक्टीव. तेंच्यांनी जरी म्हाजेर हें घेतला न्ही आळ घातला हो पॉलिटिक्साचो म्हणजे आतांचो स्टंट हो. इलेक्शन आसा तोंडार म्हणटकीर हो स्टंट तांकां कितें तरी उलोवंकूच जाय. पूण म्हाज्या पद्दतीन जितलें करूंक जाय आनी वयल्यान म्हाजें सदींच एलिगेशन आसलें की ऑपोजिशनाची कामां तूं खूब करता म्हणून. हें एलिगेशन सदींच म्हाजेर आसलें. जर इतलें करून तर ती म्हणटा की हांव काम करिना म्हणून जाल्यार आनी कितें करपाक जाय. आतां तेंचे ग्रांट्स हेंच न्ही ग्रांट्स हाडलो जे कोणें हाडूंक नासले ते परत दुसरें इनकम्प्लीट आसा खंय खंय केल्लें ना ते तांकां हांवें सांगलें 10 तारखे मेरेन 3 तुमी इस्टिमेट करून दिया. त्या भायर हांवें ते फुडलो जो आतां येणारो हे आसा फुडल्या वर्साचो ग्रांट तो आतांच तेंच्या कडल्यान ह्या म्हयन्या पयलीं तेंच्या कडल्यान इस्टिमेट करून घेतला. सो म्हाजी कामां चालू आसा. जी म्युन्सिपाल्टींतल्यान करपाक जाय पळय तें बऱ्या पैकी घेतलेली आसा आनी चालू आसा. गार्बेज आतां पळय बोडगिणीचो हें म्हणटा म्हाका दिसता दिसाक न्ही आमी बोडगिणीचे जवळ जवळ 85, 80, 90 बॅगां भरून काडटा प्लास्टीक. तुमी पळयलां कितलेशेच लोकांनी कितले जरी तेजेर आळबंदरी घातली तरी ते जे लोक आपले हे आसतात म्हणजे दुकानां घालतात तेंच्या कडल्यान ते वेवस्थीत जायना. पूण तरी आसा कितले दीस जाले आमचे कामदार वॉर्डांतले काडून सुद्दां आमी थंय घातलेले आसा आनी काम चालू आसा. फ्युचर ही सगळी म्हापशेची कामां सुरळीत जातली. जावंक जाय सगळ्यांचो एकवटान आमी वचूंक जाय आनी जावपाक जाय. थँक्यू मॅडम. हांव ह्या म्हणजे येणाऱ्या काळान म्हाका दिसता की आमी जर सगळीं एकी कडेन रावले जाल्यार आमदार हो भारतीय जनता पार्टीचोच आसतलो म्हापशान. आनी कित्या खातीर म्हणटा की आमी 12-13 वर्सां भायर आसली पळयलें आमी जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचोच हांगासर झेंडो आसता. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचोच हांगासर कॅन्डिडेट आमचो येतलो बाब जोसुआ. पूण आमी सगळीं जर एकी कडेन येवन रावत इन्क्लुडींग सुधीर कानोडकर सुद्दां नगरसेवक हो सुद्दां बरोबर आसा जाल्यार आमी कितलींशीच कामां करूं शकता. थँक्यू मॅडम तुमच्या कडल्यान जाणून घेतलें. आमच्या वांगडा हल्ली म्युन्सिपाल्टीची चेअरपर्सन शुभांगी वांगडकर हिच्या कडल्यान आमी जाणून घेतलें की म्हापशेची उदरगती बद्दल कशें फॉलोअप जातले ते आनी हेचे फुडें कशें जातले.